जायते आमचे शेतकार भाव भयणां हांगासर हाजीर आसात. तशेंच आमचे डिपार्टमेंटाचे सगळे एग्रीकल्चर ऑफिसर हांगासर येयल्ले आसात. तशें आमचे सरपंच म्हणजे पंच मेंबर हांगासर सगळे हांगा येयल्ले आसा. बरें दिसता आयज हांगा सगळे लोकांक पळोवन. आनीक आमचे मुर्मुगांव तालुकाक जेन्ना आमी जेन्ना हांव MLA जालो इतली वर्सां आमच्या मुर्मुगांव तालुकांत आमकां ZDO ऑफीस आसूंक ना. पूण हें हांवें जे आमचे CMा लागीं रिक्वेस्ट करता एग्रीकल्चर मिनिस्टरा लागीं आमी रिक्वेस्ट करून आमी हांगासर मुर्मुगांव तालुकान आमी हें ZDO ऑफीस हाडलें आनी आयज हांगासर बरोसो प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. आनी तांच्यान जे गव्हर्मेंटचे स्कीम आसा तेवूय तेंच्यांनी आयज हांगासर एक्सप्लेन केल्ल्यो आसा. आनी आयज हांगासर आमचे जायते जे बियाणी जी आसा तिवूय आमच्या शेतकारांक दिवपाचें हांगासर सुरू केल्लें आसा. हांव पयलीं स्वतेर आमच्या सगळ्या शेतकारांक काळजांतल्यान देव बरें करून तातूंत बरे संख्येन हांगासर तुमी सगळे हांगासर आयली. आनी खरेंच हांगा आमच्या शेतकारांक इतलो मोग आसा म्हणून दाखयलें. आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते आमचे शेतकार भाव भयणां आसा. आनी ही आमकां ट्रेनिंग जे आयज हांगासर जे ऑफिसर दितले ते आमचे लोक शेतकार आयकून घेतले. आनी आमी जाता ती भाशेन आमच्या शेतकारांक जी स्कीम आसा गव्हर्मेंटची स्कीम आसा ती लोकां थंय पावपाक जाय. आनी ताकाच लागून जी आयज हें सेशन हांगासर घडोवन हाडलेलें आसा. आनी जायते आमचे ऑफिसरान हांगासर एक्सप्लेन केलें आसा. तरी आसतना आमचे उरलोले आमचो जो टायम आसा तो तांकां आनीक एक्सप्लेन करून बाकीचे आमचे ऑफिसर तांकां एक्सप्लेन करतले. आनी जी आमची तयारी जी आमची कोट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती आमची शेतां आसात ती आमकां कशे तरेन फुडें व्हरपाक जाय. आमचे ही दायज जी आमच्या शेतकारान दवरली आसा ही आमकां फुडें व्हरोन जी आमची जायती शेतां आतां आमची थोडी कमी जायत वयता. पूण आमकां ही कमी जावपाक नाका म्हणून लोकांक एडवायज करपाक हांगासर आमी ही आयज सभा घडोवन हाडलेली आसा. आनी हांव स्वता म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव स्वता आमच्या शेतकारांक खूब आवडटा. आमचे फार्मर्स क्लब आसा. आमचे फार्मर्स क्लबाचेर आमी जावं ट्रॅक्टर जावं हार्वेस्टिंग मशीन आमी लोकांक जाता ती भाशेन पावयता. तुमकां खबर आसा आमचे गव्हर्मेंट जो आसा तो जी सबसिडी एक्चुअली रेट आसा आमचे हावसिंग करपाक 2800. आनीक जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक आमकां 1400 शेतकारांक दिवचे पडटा. म्हणून आमच्या लोकां कडेन शेतां घेनासतना देखून आमी फार्मर्स क्लबाचेर आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी सदांच आमच्या लोकांक आमी हेल्प करता. आनी जाता ते भाशेन आमच्या शेतकारांक आवडना कितले लोक आमचो त्रास काडटा ताका लागून हें फ्रिली आमी लोकांक दिवपाक मेळटा. आनी हांव कितलीं वर्सां जालीं की आमच्या लोकांक जाता ते भाशेन हांव पावयता. आतां प्री खरीफ कॅम्पेन जी आमी सुरू केली आसा ती प्री खरीफ कॅम्पेनचें इनॉग्रेशन जालें आमी कावरी केल्ली. पयली प्रोग्राम कॅम्पेन जाली हो आमचो दुसरो प्रोग्राम. अशें आमी सगळे 7 तालुक्यांनी जे सावथ आत्माच्या अंडर आत्मा सावथ गोवा अंडर येता ते आत्मा सावथ गोवाच्या अंडर आमी ते सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय ते 7 तालुक्यांनी आमी करतले. हो आमचो दुसरो प्रोग्राम आसा. आनी आमी खरें म्हळ्यार आमचे आमदार बाब आंतोनवादाचे खूब ऋणी आसात कारण ताणें हो कार्यक्रम करपाक आमकां मदत केली. आत्माचे अंतर्गत जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे प्रोग्राम आसात ते भात आमचे माती सुदारप सारकें सारी वापरप आनीक ऑर्गॅनीक वे कशें करून वचप हे सगळे वेगवेगळे प्रोग्राम जे आसा ते एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडप म्हणून ताका प्री खरीफ आसा. आनी तातूंत भितर आमी आत्माच्या अंडर कितें काम केलां आनी नवीन टॅक्नॉलॉजी कितें हाडला ती जी म्हायती करून दिवप आनी शेतकार जे आमचे हांगा जमतले तांकां एनरोल करून ती स्किमी परत दिवप हो आमचो मुख्य हेतू आसा. आत्मा म्हणलें की तातूंत लिमीट अशी ना. तातूंत सगळी स्किमी येता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो गोवा गव्हर्मेंटाच्यो आनीक जे शेतकारांचे तकलें येता म्हणल्यार ताका कितें करपाक दिसता गोरवांचें जावं नुस्त्याचें जावं किंवा तो ज्या इन्वायरमेंटार रावता एक तरूण भुरग्यान ताका दिसता व्हडलें नुस्तें करपाक शकता पूण जाल्यार ती टॅक्नॉलॉजी चणकां जावं तेलापिया जावं साय नुस्तें हर तरेचे शिणाण्यो ही सगळी टॅक्नॉलॉजी आमी ताका शिकयता त्या जाग्यार करता तेंकां शेतकाऱ्यांक वचून दाखयता रिसर्च स्टेशनाचेर घेवन वता. फक्त हेतू हो आसा की गोंयच्या तरणाट्यांनी आपलें आर्थीक पळबळ वाडोवचें आनीक आपल्या पांयार उबी रावपा खातीर मदत जावची ही आमची इच्छा आसा. जे आमचे तरूण आमचे पयले आसा आमी ते नैराश्य म्हणटा पळय तुजे हितूंक स्ट्रेसा भितर वता तांकां वयर काडपा खातीर आमी हर तो प्रयत्न करतले. आमी इवन आमी फुलांची जी जमनी जावपाची पॉली हावजान आसतना सुद्दां जमनी जावपाची फुलां ज्याचे कडेन 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा त्या सुद्दां आमी टॅक्नॉलॉजी मार्फत
यूज करून ताका वयर काड म्हणजे तेजें आर्थीक फाटबळ वाडोवपाचें जें आमी डबलिंग इनकम म्हणटा पळय तेजो आमी फायदो करून दिवपाक शकता. तर अशें ना की आपल्या कडेन कमी जमीन आसा पूण ताचे खातीर ताका ती टॅक्नोलॉजी कितें आसा ती आमी दितली. आनी म्हाका हें आसा की ह्या तुमच्या मार्फत आत्माक तेमी येवचें आमकां आमची मदत घेवची अशें एक आव्हान आसा तरुणांनी की आमी ताका जी टॅक्नोलॉजी मना आसा जे तूं करपाक शकता ताका आमी हेल्प करता. कल्चर प्रोग्राम अरेंज केला काल चावली आणि जायतो लोक हांगा हाजीर जाला आणि बरें दिसलें सगळे शेतकार येयले हांगा आनी तेंच्यांनी बरें ट्रेनींग दिलें कशें फार्मर्सान कशें हें करपाचें तें आनी आयज तें ट्रेनींग घेवन आमी लोकांनी सगळ्यांनी तेंची सगळ्यांनी तें सांबाळपाक जाय. आमची शेतां जी पयलींची आसा ती सगळीं सांबाळून दवरपाक जाय आनी जें कितें तेंच्यांनी ट्रेनींग दिलां तें ट्रेनिंगा वरवीं मुखार हें करपाक जाय आनी मागता सगळ्या लोकांनी तेजो बरो फायदो घेवचो आनी हो प्रोग्राम जाल्यार उलोवप सगळें जालें सगळें म्हणजे आमगे एपेलें सगळें आतां सांगपाक सांगलें म्हज्या सांगपाक मेळना हांव म्हणटा थँक्यू आमगे झेडपी मेंबराक आमगे झेडीओ टीम आहा ती सगळे आमगे फार्मराक आमगेले डेप्युटी इलेक्टेड आमगे 5 सगळ्यांक थँक्यू. प्रेसिडेंट ऑफ शेतकार असोसिएशन ते झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर म्हाका मेळ्ळे आनी ते म्हणपाक लागले आमची एक स्कीम आहा सो ती शेतकारांक हे सीड्स आनी हे दिवपाक आमी एक प्रोग्राम करता म्हणपाक लागले आनी ताबडतोब आमचे MLA मेळ्ळो आनी सरपंचा मेळ्ळो आनी हो आज न्हू बरो अवेरनेस प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी पळयलां तेमी एक गमेला दिलां मागीर सीड्स दिले आनी न्हू तांकां जायत्यो स्कीम आहाय एग्रीकल्चराच्यो त्यो एक्सप्लेन केले. हांगा व्हडली खुशालकाय भोगली की आज इतलो लोक न्हू आज लोक येवपाक कुस्तार करता असल्या फंक्शनाक पूण आमी तरी उल मारलो त्या खासाली सरपंचान खासाली पंचान बाबा जेमारीन आनी आमी सगळे एकठांय जाल्ले आनी ताका लागून आज इतलो लोक आमकां दिश्टी पडलो आनी आज आमी चोयलां तेमच्या हातांतल्यान तेमी हे सीड्स डिस्ट्रिब्युशन ऑफ एग्रीकल्चर क्वॉलिटी ऑफ सीड्स कोऑपरेटीव हे सगळे प्रॉडक्ट दिले. हेतून हांव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक जे एग्रीकल्चर झोनल ऑफिस मुर्मुगांव तालुका घालून आमकां जायती बरेंपण मेळ्ळां आनी आमचे जे ऑफिसर्स आहाय ते बरें काम कोताय लोकां पांयांकडच्यान घरा मेरेन ते पावताय आनी इतली बरी फॅसिलिटी दिल्या हांव मागवता लोकां कडेन ते झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर जे वास्को पिंगांव मुर्मुगांव कोर्ताली आहा तेणी ताचो बेनिफीट घेवचो फायदो घेवचो आनी बरें पिकावळ काडची बरी ग्रिनरी करची आमचे वेलसांव कांसावलींग गांवांत. सो म्हणजे तुमी येयले तुमी हो तुमच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोग्राम लोकांक पावलो सो काळजांतल्यान तुमकां मिडिया पर्सनाक सगळ्यांक दिवपाक